नमस्कार, हांव उदय महाले. खास व्हिडिओ काडपाक लागून हो विषय गाय, म्हशी किंवा कुत्रे गाडये फाटल्यान धांवता म्हणून हो विषय 8 दीस जालो. आयज हांगा नागझर, कासारवडणे तर चांदेल रस्त्यार गाय असल्या कारणान अपघातय जातात म्हणून काय व्हिडिओ केल्ले गेल्ले किंवा मिडिया वयल्यान आमी ऐकले. पण म्हाका दिसता हो विषय अजूनय सरकारा पावोंक ना. ग्रामपंचायतींनी कोण उडयना किंवा गोशालांक आमी कळोवपाक लागून एक जर बोर्ड आसलेलो किंवा एक तेंचो नंबर आसलेलो जाल्यार आमी तांकां कळोवंक शकता आसले. आयज प्रत्येक वेळार हे गायक लागून किंवा हे म्हशी रस्त्या वयल्यान बसता म्हणून प्रत्येक वेळार अपघात जाता. कोणाचो जीव वयता, कोणाचो हातपाय मोडटा, बारीक सारीक असले अपघात जातात. आयज मोपा एअरपोर्टाक लागून वाहतूकय हांगा टू व्हिलरी बी खुबशे येता वयतात. तशेंच बाकी म्हापशा पणजे अशे कामाक वचपी आसत लोक, रातचे नायटिकय आसतात, ते बिचारे येतात आनी तांकां सेफ्टीक लागून आमी तांकां विनंती केल्ली की हे जे गाय रस्त्यार बसतात ते बेगोबेग तेंची व्यवस्था करची म्हणून, गोशाळेंत तरी व्हरून तांकां सोडचें म्हणून, किंवा त्या गाय मालकांक कळोवन ते गायेंचो बंदोबस्त करपाचो म्हणून. आयज प्रत्येक वेळार हेचेर अपघात जायत आसता तेन्ना हांव एक विनंती करता त्या गायच्या ओनरांकय, ग्रामपंचायतीक पंचांक, ग्रामपंचायतीक सरपंच हांकां विनंती करता की लोकांचो जीव वचासर तुमी रावचे न्हय, की तुमकां आमी एक समाजसेवक म्हणून आमी तुमकां त्या नजरेंतल्यान पळयता. हे लोकांनी तुमकां सांगासर रावचे न्हय, लोकांनी कळयसर रावचे न्हय. हे जे गोश्टी आहात हे तुमी एक समाजसेवक म्हणून किंवा ह्या गांवाचे कोण तरी एक नागरीक म्हणून तरी हे गोश्टी तुमी सरकारा पावोवन लोकांक हेतूंतल्यान सुटकावो करचो. ताका लागून कळकळीची विनंती आहा की जर हे सरकारा पावोंक ना जाल्यार पंचायतींनी सरकारा पावत हे गोश्टी पावोवन आनी हे जे मेमोरंड दिवन हांकां बेगिनात कळोवन हे गायंची त्वरीत व्यवस्था करची. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.